दिल्लीन आपाक बरे तरेन सरकार चलोवपाक दिना म्हण देशभरान आप निषेध करता। सोमारा आप पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते निषेध करपाक आझाद मैदानार जमिल्ले। आयडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आणि ज्या सरकारान 3 वर्सां काम करून कार्यक्षमता आपली दाखयल्या, भ्रष्टाचार काबार केला, एक नवे वाटो दाखयल्या, कशे तरेन राजकारण करूं येता, कशे तरेन प्रशासन चलोवं येता। आणि इतले करता आसतना सुद्दां तांकां फक्त सतोवपाचें काम केंद्र सरकार करता, भाजपा सरकार करता। आता तुम्ही पळयलां आसतले तांचेर CBI रेड घाली, इन्कम टॅक्स रेड घाली, ऑफिस कितें केलां म्हणून मुद्दो उपस्थित केलो, तरेतरेचे हाल करपाक लायले। ताजे उपरांत तांचे 20 जाण आम आदमीचे 20 जाण आमदार अपात्र केले। अशे तरेची नाका जाल्ली थंय तांकां कामां करपाक आडखळी हाडीत आतां तांच्यांनी थंयच्या प्रशासनांतल्या अधिकाऱ्यांचेर दबाव हाडला की तुमी काम करपाक मुख्यमंत्र्याक साथ दिवं नाका म्हणून। पयर झगडी जाली, मारले म्हणून आरोप प्रत्यारोप चालू आसा, सगळी फकाणां। ज्या जाग्यार कितें एक्शन जावंक जाय थंय जायत ना। लोह्याच्या केसीन कितें जालां तें कोणाची चौकशी जायना। नीरव मोदी सारकिले पयशे कोट्यांनी घेवन चल्ले, मोल्ल्या येतलो म्हणटा त्यो येना। ही सगळी फकाणां जाल्ल्या आनी हाजो निषेध करपाक आनी आम आदमी पार्टीक सतयता दिल्लीक बरे भशेन सुशासन प्रशासन करूंक दिना, ताजो आज निषेध करपाक अख्ख्या राष्ट्रा बरोबर आमी आयज गोंय आम आदमी पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते हांगा एकठांय जाले। भारतीय जनता पक्षाचे सरकार केंद्रान येयलें। केंद्रान सरकार येतकूर गेली 4 वर्सां 48 म्हयने ते कांयच डेव्हलपमेंट करूं शकले ना। आमी विकासाक शोधीत उरले, विकास सापडूंक ना आमकां। म्हण आज परत तांकां 2019 ते आतां परत लोकसभेच्या निवडणुकाक वचूंक सोदता आनी ह्या खातीर हे विकासाच्या मुद्द्या कडल्यान भरकटपाक हे अशे आम आदमी पार्टीचे अशे अत्याचार करता। आज पळोवंक वचत जाल्यार काँग्रेस आनी भाजप दोनी एकाच बाजूचे 2 नाणी, एकाच नाण्याचे 2 बाजू ह्यो। Mr. Arvind Kejriwal and his entire set that is working with him, we are not going to be cowed down by these kind of attempts. We only hope that the Supreme Court of India will shortly come out with its decision that will clearly demarcate what is what and will not allow this kind of interference that is caused